मायमोगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरेख पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. विधानसभेत गाजलो गोंयकारांचो फेवरेट नुस्त्यांचो विशय. सत्ताधारी आनी विरोधी पक्ष फुडाऱ्यां मदीं जाली मेस्तुराद चर्चा. कावेलोसी मोबोट दर्यादेगेर थळाव्यांनी फ्लोटिंग बीच स्टेशनां स्थापन करपाच्या येवजणेक केलो खर विरोध. सुरक्षेच्या कारणाक लागून उक्तायली भिरांत. गोंयचे पयले मुख्यमंत्री भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकराची अंदू 115वी जयंती. भाऊसाहेबांच्या पुतळ्याक आदरांजली दिवन गोंयभरच्या कार्यावळींतल्यान बांदोडकराच्यो जागयल्यो यादी. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंयकार म्हळें काय फीश करी रायस याद जाताच. आयज विधानसभेत नुस्त्याच्या विशयान शेक गाजयलो. नुस्तें व्हीआयपी जेवण जावपाची भिरांत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी उक्तायल्या. जाल्यार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणे खाला वेगवेगळ्यो येवजण्यो उपलब्ध आसून गरज पडल्यार राज्य अतिरिक्त आदार दिवपाचें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां. मारया एक नदर विधानसभेत गाजिल्ल्या मेस्तुदाद नुस्त्यांच्या चर्चा सत्रांचेर. गोंयांत नुस्त्याचे दर वाडिल्ल्यान आमदार विजय सरदेसाय हांणी हुस्को उक्तायलो. प्रधानमंत्री मत्स्य येवजणे खाला वेगवेगळ्यो येवजण्यो उपलब्ध आसात आनी गरज पडल्यार राज्य अतिरिक्त आदार दितले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मजगतीं खोल दर्यांतल्या 50 नुस्तेमारी बोटींच्या मालकांतल्यान 21 जाणांनी अर्ज केला आनी अंदू 5 जाणांक मान्यताय मेळ्ळ्या अशें नुस्तेमारी मंत्र्यान सांगलें. प्रश्न हा नुस्त्याचो आनीक रायझींग फीश प्रायसीस आनीक सबसिडायज्ड फीश पॉलिसी. गोंयकारांक नुस्त्याचे एक मातशें एक सॉफ्ट कॉर्नर आसतलोच. कित्याक फीश करी रायस म्हणटा तो आमचे स्टेपल डायट. स्पीकर सर, पूण नुस्तें आमी जर कंपॅरिजन करपाक गेले बांगडो, ताल्ले, आमचो विसवण, पॉम्फ्रेट, प्रॉन्स, म्हळ्यार आय एम गोईंग फ्रॉम लोअर प्रायस टू हायर प्रायस. ताजे कंपॅरिजन जर आमी गेले 8 वर्सां आनी आयचे प्रायस पळयलो जाल्यार 25% वाडत आहा. पयले सुवातेर एचजीपीडीए पळय आहा थंयसर आमी ABC 3 फेजीस आसले. ABC 3 फेजीस आसले एचजीपीडीएचे. ते C आनी B आनी C हो कंप्लीट थर्ड म्हणजे मेन जो आमचो हे आहा कोल्ड स्टोरेज, तो कोल्ड स्टोरेज A ब्लॉकान पडटा. A ब्लॉकान आसल्या कारणान आमकां एचजीपीडीए कडेन आमी एनओसी मागल्या. ते अजून आमकां एचजीपीडीए दिवंक ना. ऑलरेडी टेंडर जाल्लो आहा. डिझल वाडले, नुस्तें वाडटलें. परते म्हळ्यार नुस्तें व्हीआयपी जेवण जातलें. एडवान्स टेक्नॉलॉजी आनी बेटर वेसल्स हे करपा खातीर तुमी कसलो आदार दिवपाक शकता? स्पीकर सर, हाज्या खातीर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान ऑलरेडी जे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या अंतर्गत वेगवेगळ्यो योजना ह्यो तुज्यो एडवान्स टेक्नॉलॉजी आसतली, बोट घेवपाक आसतली, हाच्या खातीर ऑलरेडी आसा. आनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियातल्या ब्लू इकॉनॉमी कन्सेप्टांतल्यान वेरियस आसा. पूण हांव गोंयकारांक उलो मारता की तांच्यांनी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्यो ह्यो स्किमी घेवच्यो. अजूनय ताका सपोर्ट जो एडिशनल जाय आसत पळय न्ही, जाल्यार गोंय सरकार म्हणून आमी दिवपाक तयार आसा. कसो सपोर्ट वी विल डिसायड द स्कीम. म्हणजे एकूच सीएमाक हांव एकूच इंटरप्ट करता. एक मिनिट. मत्स्य संपदा योजना आसात कितल्या लोकांनी घेतला सांग म्हाका. आता ना डीप सी फिशिंगाक कितल्या लोकांनी घेतला? स्पेसिफिक क्वेश्चन. ऑलरेडी आमी 50 लायसनां दिवचे अनाउन्स केले. आउट ऑफ दॅट अनाउन्स नाका. नाही ऐकून पळय, मुखेलमंत्र्यान सांगला स्कीम आसा आनी स्किमीचेर तुमी उपलब्धी आमी करपाक तयार आहा. कितल्या जाणांनी एप्लाय केला? तितून 21 जाणांनी एप्लाय केला आनी आउट ऑफ दॅट 21 5 जाणांच्यो जेंच्यो 2 बोटी आहा ताका रिप्लेसमेंटाक दुसरे दिवचे. म्हणजे 21 जाणांसून 5 जाणांनी ऑलरेडी लायसन घेतला थ्रू सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे परमिशन जाय ते घेतला. 5 आतां येतले रोखडे. केन्ना एप्लाय केल्ले? ते आता त्यांच्या हेजेर न्हू, तेच्यान परमिशन घेतले. ह्या फायनान्शियल इयराक ह्या फायनान्शियल इयरान केल्ले. 5 परमिशन दिले. प्रोसेस कंप्लीट करून हाडपाच्यो फक्त. आनी आउट ऑफ 50 ओनली 25 एप्लायड. ताजे नुस्तें सोंपेपणान मेळपा खातीर येवजण तयार करची आनी गिरायकाक तांच्या दारांत नुस्तें मेळचें असो मंच तयार करचो अशें आमदार वेन्झी वेगसान सांगलें. जाल्यार ह्या वेळार मुख्यमंत्र्यान फकाणां करीत कितें जाप दिली ते पळयात. नुस्तें म्हणटा तें फ्रेश जायेंच.
4 वर्स जाली एज अ मिनिस्टर तुका हांव एकूच सांगूंक सोदता फिशरमॅन टू कंज्युमर मद मिडल मॅन नासतना फिशरमॅन टू कंज्युमर फ्रेश टू होम डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर फ्रेश टू होम करपाक तुवें 4 वर्सां फ्रेश नुस्त्या सामान्य जनतेक पावोवपाक हे सरकारान कितें केलां तुका फ्रेश जायच तुका फ्रेश टू होम मेळटा कित्याक तूं मिनिस्टर सगळे जे नुस्तेकार आहाय ते तुका हाडून दिता येतले इसवण बी सगळे पूण सामान्य जनतेक ना जाल्यार तूं कोल्ड स्टोरेजान तूं हाडटा पूण फ्रेश टू होम नुस्त्या खावपाक तुकाय लायक जाता नुस्त्या धोले लोकांक ते कळे नुस्तें हामून डायरेक्टली तुवें ते घरा कडेन व्हरपाचे प्रयत्न केले म्हाका स्कीम सांग नाका तूं स्कीम सांगो ती फ्रेश टू होम स्कीम न्हू यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेश टू होम स्कीम सीएम सांग स्पीकर सर ताका फ्रेश टू होम जाय आसत न्ही जाल्यार डायरेक्टली जेटी रोयतलो ते न्ही नुस्तें घेवपाचो न्ही घरा वचपाचो फ्रेश टू होम नुस्तें घेवपाक नुस्तें हांव तूं कितको व्हडले फोकाण गेला का तूं घरा गेलो ना तूं प्लॅटफॉर्म क्रिएट करना ओय मजगती गोंयकारांक मुखार व्हरपी नुस्तेमारी सारख्या पारंपारीक वेवसायांक नितळसाण पद्दतीन चालना दिवपाची गरज आसा ह्या आर्थीक वर्सा सरकार तांकां आदार दितले अशें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार दिलें. स्पीकर सर आमी एक्चुअली जी बजेटान डिक्लेअर केला पळय न्ही म्हणजे ट्रेडिशनल गोंयचो जो बिझनेसमॅन आहा तितून नुस्तेकारूय येता आनी हे फावटी ताका आमी ठरयला की ते जे गोंयकार नुस्तेकार जो आहा पळय न्ही हांकां प्रमोट करपाक जाय जाल्यार होय धंदो जो आहा पळय न्ही हे बाकीचे येवन ते टेक ओवर करपाक लागल्या त्या तांकां व्यवस्थीत रित्या कार्ड तांकां व्यवस्थीत बरे बॉक्स आनी ते हायजेनीक पद्दतीन तांकां सगळ्या जाणांक नुस्तें मेळचें हाची गरज आसा ते हायजीन मेंटेन करपा खातीर सगळे आनी गोंयच्या नुस्तेकारांक हांवें एप्रिशिएट करता फोंड्यान आमचे जे आहा पळय न्ही यंग भुरगे नुस्तेकार सुद्दां नुस्त्याचो बिझनेस करता आनी तो सांगता इट इज अ प्रॉफिटेबल बिझनेस फॉर मी म्हणून आपूण करता इंजिनियर जावन सुद्दां म्हणजे नुस्त्याचो धंदो नाका तूं आमी ट्रेडिशन राखूंक जाय ट्रेडिशनल आहा तांकां भायले येतले. त्या खातीर सांगता ट्रेडिशनल आसा तांकां आमी तातूंतल्यानूच सपोर्ट करपाची सरकाराची तयारी आहा आणि ते सरकार जे आसा पळय न्ही ह्या फायनान्शियल इयरांतल्यान करतले. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस, लिन्झी मिनेझीस, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. दक्षिण गोंय जिल्लो परिशदेचे बसकेंत साबार विशयांचेर चर्चा जाली. दक्षिण गोंय जिल्लो परिशदेचे 7 जिल्लो परिशद वांगडी कुशावती नव्या जिल्ल्या खाला येतात आनी तांणी आपल्या वाठाराच्या उदरगती खातीर आनीक निधीची मागणी केल्ल्याचें मडगांव नगराध्यक्षान सांगलें. हाचे भायर हेर वांगड्यांनी वाठारांक जावपाक जाय आशिल्ल्या प्रलंबीत कामांचेर भर दिलो. पंचायतीचो दीस आसा फाल्यां आमची क्लॅरिटी मेळटली आनी बायफर्केशन करून आमकां कितली मेळ्ळा फंड एक्चुअल सारकें नॉर्थान सावथान कितले मेळ्ळा तें कळटलें. दुसरी गोश्ट म्हणजे आमचो जो ऑनरेरियम जो आसा तो आमकां 5,000 वाडला सगळे मेंबराक. तेजे वटेन हांव आमचो 25 जिल्हा पंचायत मेंबराच्यान सावथ गोवा जिल्हा पंचायतीच्या वटेन आमच्या सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि तसेच आमचे पंचायत मिनिस्टर श्री मोहित गुदिनो यांचे देव बर करून म्हणटा फोन काढला इंजिनियरान सुद्धा फोन केला फोन काढला असली हे आमकां नाका एटलीस्ट आम्ही तेका काम दिता म्हणून तेणे आमकां जाय तशें करूं जाय. आनी तेणे सामकी क्वॉलिटी इतली फास्ट 2 दिसां भितर तेणे पेपर्स घालून दिले क्वॉलिटी सामकी बरी ना मागीर गॅप दवरला आनी कितें जालें तें एक ओपन जाता जाल्यार सगळें ओपन जातलें. आमची थोडी उरल्या आमची गांवांनी ती हांव मागता आमच्या मतर्फे हांव लिस्ट दिता ते WRD मिनिस्टराक डिपार्टमेंटाक ते लेटर फॉवर्ड करचे आनी आमच्या मागणी झेडपी म्हणजे कलेक्ट ताणें तितून स्पेशल लक्ष घालचें. लागीं मेळ्ळी हा बस कांय ना आतां एक बस चलना तिका तशें हे रजिस्ट्रेशन घेवपाचें आमगे झेडपीचें वचून आनी ITO धाडपाचें सांडे एक बस चलना कंप्लीट सांडे बंद. आमचे सीएम ऑनरेबल सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि तसेच आमचे पंचायत मिनिस्टर श्री मोहित गुदिनो यांचे आमी देव बर करूं म्हणटात. कित्याक आमची कितलीशींच वर्सां म्हाका दिसता आमी मांडटाले की आमचे JEE पर्मनंट हांगा आसचे म्हणून लास्ट कितलीशींच वर्सां JEE जे आसा ते चार्ज आसताले 2 दीस बी हांगा आसताले म्हणटा आमकां त्रास जाताले सगळीं कामां. मागीर आमकां पर्मनंट 6 JEE जे आसा पर्मनंट 6 JEE ह्या खेपे दिल्ली आसात आनी ते जॉयंट जाल्ले आसात. त्याच बरोबर आमचो जो बजेटरी फंड आसा बजेटरी फंड ह्या खेपे आमकां सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत आनीक आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर पंचायत मोहित गुदिनो सर हेणी आमकां बजेटरी प्रोविजन ह्या खेपे आमकां केल्लें आसा आनीक मायज केल्लें आसा म्हणटकीर आमी तांकां थँक्यू म्हणटात.
त्याचबरोबर आमचे जे ऑनरेरियम जे आसा आमचे मंथली जे 5000 आमचे वाडयल्ले आसा आमी तेची मागणी करताले. त्याचबरोबर आमचे म्हाका दिसता पंचायत मेंबर्सांनी तेंकांय बी वाडयल्ले आसा. आमी ह्या सगळी गोश्टी खातीर आमकां जिल्हा पंचायत साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत आनी बाकीच्या गोश्टी खातीर आमकां सपोर्ट केल्ल्या बद्दल आमचे ऑनरेबल CM डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच आमचे ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर श्री मोहीन गुदिनो हांकां थँक्यू म्हणटा. त्याचबरोबर आयच्या मिटिंगेक आमच्या सगळ्या मेंबरांनी मॅक्झिमम आमचे मेंबर राजश्री रिवोणा मेंबर तशेंच मोहन आमचे सावड्डेचे मेंबर अजित लोलयेकर पैंगीणचे मेंबर आमचे रुपेश देसाय दारबांदोडेचे मेंबर समीक्षा नायक आमचे मेंबर तशेंच आमचो बाकीचे वेलिंग प्रियोल सगळे मेंबर मागीर शिरोडा ZP आमचे पूनम सामंत हेमी सगळ्यांनी आमच्या CMाक आनी आमच्या ऑनरेबल CMाक आनी ऑनरेबल मिनिस्टर पंचायत हांकां थँक्यू म्हणला. बजेटरी प्रोविजन केले आनी बाकीच्यो गोश्टी आमचे खातीर केले त्या बद्दल. बाकीचे आमचे आयचे मिटिंगेक थोडेशे तेणी हे मांडले आमचे जे आमचे पार्किंगाक आमकां एवरी टायम मिटींग जेन्ना जाता तेन्ना कार पार्किंग आमचो सामको इशू एक मेजर इशू जाता. म्हणटकीर एवरी मिटींग जेन्ना आसता तेन्ना एक ट्रॅफिकाक एक खंय तरी इंटिमेशन दिवचें की कार पार्किंगाक लागून कितें सुविधा करची म्हणून. दुसरें कोर्तालीम आमचे मेंबरान जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तेंचे कडल्यान इशू थोडे जाता. काम सारकें केलां 1-2 कडेन म्हणटकीर तेजें रिइन्स्पेक्शन जावचें ह्या खातीर मांडलें. पैंगीण आमचे अजित लोलयेकर हेणें आमचे कुशावती तेणें प्लस आमचे मोहन गांवकर हेमी दोगांनी मांडलें की आमचे जे कुशावती डिस्ट्रिक्टात जाला त्या भितर आमी 7 ZP पडटात. 7 ZP म्हणजे सेंट्रला कडल्यान आमचे जे कुशावती डिस्ट्रिक्टा खातीर डेव्हलपमेंटा खातीर फंड्स येतलो तितून भितर आमकांय बी खंय तरी 7 ZP खातीर वेगळे प्रोविजन करचे आनी एक्स्ट्रा फंड दिवचो ज्या हातूंतल्यान आमी कुशावती डिस्ट्रिक्टाचे 7 ZP पडटा तेंचे खातीर आनी डेव्हलपमेंट चड करपाक मेळटलें. त्याच बरोबर बाचे वेळींग प्रियोळ आमची ZP तिणी मांडले एग्रीकल्चराचे थोडे तेंचे हितून इशू आसा म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक कन्सर्न आमचे कडल्यान धाडचे आनी एक जॉयंट मिटींग हाडची आपोवची ज्या हातूंतल्यान एग्रीकल्चराचे थंय जे इशू आसात ते सॉल्व जावचे म्हणून. बाकीचे आमचे शिरोडा पूनम सामंत तेणी स्कूल रिनोवेशनाचे तेंची थंय स्कूल रिनोवेशनां 1-2 आसात म्हणटकीर ती डिपार्टमेंटाक धाडून स्कूल रिनोवेशनाक घेवचे म्हणून मागले. मागीर गणपत आमचे ZP आसात गणपत नायक तेणी WRD कडल्यान थोडे जे इशू आसा थंय नाला डिसिल्डिंग जावचे. त्याच बरोबर आमचे जुलियो लास्ट टायम ZP आसले आतां आसा तेणें बी तेंचे थंय डिसिल्डिंग जावचें आनी WRDच्यान नाला 1-2 बांदचे जे लोकांक तेंचे कडल्यान समस्या येतल्यो त्यो तेणी मांडले आसा. प्लस आमचे जुलियो ZP तेणी मांडले आसा तेंचे न्यू बस एक रुटाक स्टार्ट करची. दुसरें हेल्थ सेंटराक लागून तेणी एक मांडलें आसा. हेल्थ सेंटर जे आसा थंय स्कूल आसा ते स्कूल बंद आसा म्हणटकीर ते रिनोवेट करून ते स्कुलाचे थंय हेल्थ सेंटर म्हणून कन्वर्ट करचें तांकां जे लोकांनी लोकांक पयस वचचें पडटा म्हणटकीर थंय हेल्थ सेंटर जावचें म्हणून मांडलें आसा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आनी वैष्णवी साळगांवकर. आता घेऊया एक ल्हानसा विसव. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. कावेलोसी मोबोर दर्यादेगे थळावे आनी फ्लोटींग बीच स्टेशन स्थापन करपाच्या येवजणेक खर विरोध केला. नुस्तेकार, वॉटर स्पोर्ट्स संचालक आनी शॅक ऑपरेटरां सयत भागीदारांनी सुरक्षेच्या कारणाक लागून स्टेशन बांदपाक विरोध केला. मजगती दर्यादेग वाटावपाक दृश्टी वांगडा पयलींच काम चालू आशिल्ल्याचें तांणी नदरेक हाडलें. आमकां एक सर्क्युलर येलो ट्युरिजम डिपार्टमेंटाक गेलो हेजेरी आमकां बिफोर 11th ऑफ दीस मंथ तुमगे सजेशन ऑब्जेक्शन दिवपा म्हूण आनी आमी तांकां आमगेले हेजेर स्क्रीनचेर घालून दाखयलो प्लॅटफॉर्म आनी जेन्ना आमगेले रापोणकार मेन म्हणटा रापोणकार वॉटर स्पोर्ट्स आनी शेकवाले आनी लोकल सो तांकां आमी दाखयला हें कितें तें सो टीव्हीचेर घालून तांकां दाखयलो प्लॅटफॉर्म आनी हेजेरी सी आम कितें आहाय एज अ सरपंच वी आर नॉट एगेन्स्ट द सेफ्टी बट सेफ्टी हाड म्हूण दुसऱ्यांगे लोकांगे पोट मारपा जायना. लायफ सेफ जातालें हेज्या पयलेंय केलां तेंगेलें सगळें म्हणणें आहा की हेज्या पयलें दृश्टी नासतना देखून आमी रापोणकारांनी शेकवाल्यांनी वॉटर स्पोर्ट्सवाल्यांनी लोकांक साल्वार केले बट हे तेमी दोयऱ्या मदें घालप न्हू. आय कॅनॉट इमॅजीन दीस आख्या गोंयांत दोयऱ्या घाले हांव जाल्यार जायत कोणी भोंवलो संवसाराक पूण हेचो टॅक्नॉलॉजी म्हूण चोयना पूण म्हाका दिसता दीस इज नॉट गूड. हे तरी एक पाट दिलें हे ऑब्स्टेकल
आतां एक रांपोण माता हांवें सांगितलां एक रांपोण माता ती हिंगा शेवातो म्हूण सांगना ती रांपोण मुखार वचून शेवाता झाड बतले वॉटर स्पोर्ट्सांक राती कोण एक्सिडेंट जावपाक शकता सो आय थिंक we will write to the government. We took a resolution already and I will send an email also strongly. आमकां खूब इश्यू आहाय लोकांक हे म्हणणे मकार मानचे आनी मागीर डिसिजन बट ऑन दीस वी आर टोटली ऑपोजीट सारकें मरा जेटीयाळ गोटा ती आमकां बिलकूल मन ना हें आमी ही जेटीयाळ जाल्यार हिंगा जायते एक्सिडेंट जावपाक शकताय आतां आमी हांव वॉटर स्पोर्ट करता आमकां वॉटर स्पोर्टा आमी नंबर 1 लोकांक केन्नाय प्रॉब्लेम जालो जाय तूं आमगे जेट्सकी तूं फास्ट वचून सेव करूंक शकता सो लोकांक सेव करपाचें हांच्यांनी जायत भाशेन करपाक जाता आनी आमी हेज्या पयलीं केल्याय बी सो ही जेटी जरी तर हिंग घेयत जाल्यार आमचे जायते रांपोणकार आहाय रांपोण एक पाट ढोल मोटरी एके कडेन रावना केन्नाय एक 500 मिटर वो 1 किलोमिटर तितून ओडोन वयता करंट बी आसल्या सो ही जेटी घाली थिंग जर तर रांपोण लागोली ती काबार रांपोण हाच्यान आनी कांय करूंक जावपाना देखून ही जेटी आमकां नाका ती जेटी सारकी चोवपाक डेंजर दिसता सो आमकां ही आमचे कावलसी आमकां ही नाका कळ्ळें तुका न्हू तेशें जायत जा हे त्रास अशें करून आतां ही जेटी येता अशें करून आमचे बिचार ऑलरेडी प्रॉब्लेम जालो आहा एकू वर्स रांपोण दोन सगळे पोट भरताले भुरग्यां बाळा पोसताले पूण हांव एश कोन्न तेंगे कितें हें जाल्यार आमकां प्रॉब्लेम जाताले खाली आमकूय तांगले रांपोण दुसरें करंट केन्ना कितें जाता तो रांपोण तो गेटीक धांवता मागीर थिंग झाड बी पिंतो तेंगे पडटले प्लस वॉटर स्पोर्ट आहाय ते खूंय जातले सगळ्यांकूय इफेक्ट जाता न्हू त्या प्रमाणे आमकां मातशें चोवपाक जाय कितें जाता कितें ना तें ताका म्हाका फुल्ली ऑब्जेक्शन आहा हो नाका दुशीत आहा त्या सांबाळटाय ते चोयताय हेजेर केन्नाय बाय मिस्टेक हें जाता एक्सिडेंट डेयली जायना तेजो हांव मानिता डेयली जाल्यार तेजो एक्सिडेंट जाता पूण रांपोकाराक आनी वॉटर स्पोर्टाक चड डिस्टर्ब जातले देखून हांव फुल्ली ऑब्जेक्शन हाडटा म्हाका नाका जे गेस्ट उदक ते कितले पयस न्हांवतात आनी एक 10 मिटर चड पयस ना 100 मिटर आसतले तेज्या पयस वचूं जाय कित्याक उदका करंट आसता फुगले पाट उदक शेलो आसना तो त्या प्रमाणे बोर्ड मारता आसतना तेमी लायफ सेवर ते ऑलरेडी इन्फॉर्म करता ते संगे सांपडे फिल्टर कोताय सो इफेक्टाक लागता हेरां लागता दुसरी लायफ सेवरांक लागता ते सगळें चोवपाक पडटा बिस्टेन जायना एक्सिडेंट जायना देर इज अ मेजर ऑल्सो आहा एक्सिडेंट जावपाक मेन आमी रांपोण हिंग वयताय थिंग जाताय मासो पडटे बरोबर आमी रांपोण घेवन वयताय तेजे आमी कितें मेळ्ळें आमचें पोट भरता डेयली नाल्यार कितें कोताले फॅमिली कितको पयसताली ते ऑब्जेक्शन हांगेले आनी हे टोटल ऑब्जेक्शन कित्याक एक स्टेशन गेल्ल्यान आतां आमी रांपोण हे जाग्यार माताय तेन्ना आमकां गॅरंटी ना हे जाग्यार वयर येतो ते कारण एक 500 मिटर 1000 मिटर तुका ती वचून शोवाता ताका लागून आमचे टोटल ऑब्जेक्शन इवन आमगे वॉटर स्पोर्ट्स चलताय तांकां टोटल सो आज कितें सांगलें तुमकां हिंगा आतां सांगो त्या प्रमाणे आमगे अपोज येता आमकां गांवां हे नाका एक न्हू एक तुका स्टेशन जाता आमकां टोटल ऑब्जेक्शन कितें प्रॉब्लेम फेस करतले तुमी हें येयलें जाल्यार कितें करतले कितें गॅरंटी आहा गव्हर्मेंटाले ते टेम्पररी कोताय वो पर्मनंट कोताय हेज्या फुडें आमी गव्हर्मेंटान चोयता हेज्या पयलें रांपोणकार वॉटर स्पोर्ट्सान मनशान सवाल केले नॉट हेजे डिस्ट्रिक्टांनी ओपोज केलो जाल्यार म्हाका एक आमगेली बरी गोश्ट जातली फ्युचराक बिकॉज फिशरमॅनाक त्रास जातले आय एम मायसेल्फ आय एम अ वॉटर स्पोर्ट्स एज वेल एज अ फिशरमॅन ओके आमकां न्हू हें नाक म्हणून नाका बिकॉज वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट ऑन दीस इन्स्टॉलेशन ऑफ दीस वॉट एवर द स्टेशन वॉट दीस इज प्रपोजींग कित्याक मरे आतां रांपोणकारांक हे त्रास जाले रांपोण एकू कोणे आसना जाय कोणे भोंवता म्हणजे वाऱ्याचे ट्रीप जाता सेकेंड थींग वॉटर स्पोर्ट्साक ओके आतां हितून ते दृश्टीन आतां वयर सोन साल्वार केल्ले आतां तांकां मत घालपाक कित्याक जाय हें नाकाच आनी हेज्या पयले दृश्टीन फ्लोट्सूय घालपाक गेल्ले झोन मार्क करपाक तेय ऑब्जेक्ट केल्ले बिकॉज फिशरमॅनाक त्रास जातले सो वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट दीस आय डोंट थिंक सो इट वील बी फिजिबल फॉर ऑल बट हितून ते पंता चलता ते भाशेन दृश्टी चल दिया बिकॉज हें सगळ्या माल दुसरें म्हळ्यार रांपोणकार पळय हांवें ते एकू कडेन आसनाय रांपोण हिंगा जाल्यार ते ड्रिफ्ट जाता वाऱ्याचे आनी इट इज व्हेरी बॅड फॉर अस तूं म्हणटा आतां तें बीच व्हडल्या म्हण तुका जाय तशें घालूं मेळना रांपोण एक कडेन आसना रांपोण दोन कडेन आसता आनी एक गांवांत एकू रांपोण आसना 7-8 रांपोण आसताय 10 रांपोण आसताय सो आमकांय जागो जाय रांपोण दवरपाक समजलो न्हू सो तेका लागून वी स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट ऑन दीस गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राउत मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. गोयचे पहिले मुख्यमंत्री भाग्यविधाते भाऊसाहेब बांदोडकराची अंदू 115वी जयंती.
भाऊसाहेबांच्या पुतळ्याक आदरांजली दिवन युवकांनी भाऊसाहेबांचो आदर्श घेवचो म्हूण उलो आमदार मंत्र्यांनी मारलो. तशेंच गोंयभरच्या कार्यावळींतल्यान बांदोडकराच्यो यादी जागयल्यो. पळयात कांय खीण. जुन्या सचिवालयाचेर आनी नवीन सचिवालयांत बांदलेल्या ह्या पुतळ्याचेर तांकां आदरांजली दिवपाक हांगासर आज आमी आयिल्ले. भाऊसाहेब बांदोडकरांक सातत्यान गोंयच्यो कंटिन्युअसली म्हणजे आमी जशें म्हणटा की फोर्थ जनरेशन आतां म्हणजे फ्रिडम फायटर गेली 60 वर्सां कंटिन्युअसली तांकां याद करता, उगडास करता. तांच्यांनी केल्ल्या कामाचो उल्लेख हो सातत्यात जाता. म्हणजे एड्युकेशन सेक्शन आसतलें तांच्या सॅक्टरांत तांच्यांनी गोंयची केल्ली उदरगत ही आमच्या मुखार आसा आनी ताज्याय फुडें सातत्यात आमी तांकां याद करीत रावतले. हांव परत एकदां गोंयच्या लोकांच्या वतीन आनी गोंयच्या सरकाराच्या वतीन तांकां आदरांजली दिता. आज गोंयचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांची आज जयंती आणि ह्या निमित्तान आमी दर वर्सा आमचे वडील श्री रवी नायक सर हे स्पोर्ट्स डे म्हणून मनयता आनी ते मुख्यमंत्री आशिल्ले तेन्ना आमी रनिंग रेस ही सुरू केल्ली. त्या भुरग्यां खातीर तांकां तेंचे स्पोर्ट्समॅनशीप स्पिरीट आनी तेंचे हेल्थ आनी तांकां बरे खेळाडू जावचे ह्या निमित्तान हांगा एवरी इयर आमी रनिंग रेस विथ JCI जे आमी हांगा एवरी इयर रनिंग रेस सगळे स्कुलाची भुरगीं येता आनी आमी ती करता. तेंचें कार्य आमी विचारपाक शकना म्हणून आमी दर वर्सा जे आमचे वडील लेट रवी नायक सरान ही स्पोर्ट्समॅन डे स्पोर्ट्स डे मनयता. कित्या खातीर भाऊसाहेब बांदोडकर बरे क्रिकेट खेळाडू आशिल्ले, बरे बॅडमिंटन प्लेयर आशिल्ले. सो तेंच्या खातीर तेची यादीन हे इतले वर्सां आमी 1991च्यान ही स्पोर्ट्स डे मनयता. हांव ते JCIचे सगळे अध्यक्ष मेंबराक थँक्यू म्हणटा. तेंचे बरोबर आमी हे सगळे स्पोर्ट्स डे मनयता. सगळीं भुरगीं हांगा रनिंग रेसा आयली तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता. मॅडल मेळ्ळे तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता आनी तेंचें भवित्य बरें जावचें शिक्षणा मळाचेर प्लस स्पोर्ट्स फिल्डान सुद्दां तेणी अशेंच स्पोर्ट्स आसूं कल्चरल आसूं इव्हेंट आसूं भाग घेवपाक जाय. भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या पक्षान म्हणजेच मोठो पक्षान कितलेशेच नेते निर्माण केले आणि हे नेते बहुजन समाजाचे नेते, गरीब जनतेचे काम जनते खातीर काम करपी नेते आणि त्यांनी मागीर पक्ष बदल करून ते दुसरे पक्षात गेले. ताची चूक मोठ्या पक्षाची ना, तांची चूक आसा अशें म्हाका दिसता. जलम सुफलम जावपाक मोठ्या पक्षाचें भरीव योगदान आसा. मागीर ते खंयच्याच क्षेत्रांत आसूं, आमच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आसूं, शिक्षण क्षेत्र आसूं, कला क्षेत्र आसूं, एग्रीकल्चर सेक्टर आसूं किंवा टुरिजम सेक्टर आसा तातूंत आसूं, ह्यो सगळ्यो गोश्टी यथायोग्य प्रमाणे कश्यो मांडच्यो, कश्यो मुखार वच्यो ह्यो सगळ्यो आमच्या हातूंतल्यान चालू जाल्यो आनी मागीर आयिल्ल्या सगळ्या सरकारांनी ताका आकार दिवपाचो काम केला. परत एकदां आजच्या दिसाच्यो सगळे गोंयकारांक शुभेच्छा दिता. गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. फुडल्या 5 दिसाच्या अदमासा प्रमाण तापमानात खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खासा जतनाय घेवची, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. राज्यांत उष्ण दीस अणभवपाक मेळटलो. हवामान सुकें आनी नितळ मळब आसतलें. सकाळीं कांय सुवातींनी हलके धुके पडटले. दनपारां खर उष्णताय जाणवतली जाल्यार कांय सुवातींनी उष्ण वारे घोळटले. एकंदरीत उबदार दीस वतलो, हवामान विभागान अदमास उक्तायला. शुक्राचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. फुडले 5 दीस हवामान सुकें, नितळ मळब, सकाळीं हलके धुके, तापमानात खर उष्णताय, घेवची भलायकेची जतनाय, घोळटले उष्ण वारे. शुक्राचे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमारांक ना शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.